क्रिस्ततय मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, नव्यानाचो 500 दीस आज आमी आसात आनी बाळका जेजूक आमी मान करता. सांगत आस आमच्यो गरजो, आमच्या मोगाच्या मनशांच्यो गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो बाळका जेजूच्या पांया तळ आमी दवरता. खंडीत जावन आमचे मागणे तो आयकून दी, आमच्या गरजांनी तो पावोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागता. मोग आनी विस्वास जावन आसा संदेश आयच्या सेर्मावाचो. मोग आनी विश्वास तुमकां साणिना जावं हें जावन आसा आमचें मागणें. मोग आनी विश्वास तुमकां साणिना जावं जल्मांतान मरणा पर्यंत मोग आनी विश्वास तुमकां साणिना जावं. दादल्यांक आपणाच्या कुटुंबांतय, बायलेंतय, बायलेक आपणाच्या दादल्यातय, आवय बापाय भुरग्यांतय, भुरग्यांक आवय बापायतय मोग आनी विश्वास केदनाच साणिना जावं. कितलेय कश्ट येवन दी मोग आनी विश्वास साणिना जावं. हें आमी मागता तुमकां. कित्याक म्हणून हांव विवर्सून सांगून प्रयत्न करतां. देवान आमकां दिल्ल्या जायत्या देण्यां पैकी मोग आनी विश्वास जावन आसा भोव व्हरतें देणें. देवान आमकां दिल्या कूड आमी वावुरता, जायतें बरें करता. सांगाताच ह्या कुडीचो दुरुपयोग करून चुकोवन पडूंक आमकां साध्य आसा. देवान आमकां दिल्यात विश्वे जीब आमी उलयता, शिकयता, बुजयता. सांगाताच दुसऱ्यांचो मान मर्याद काडूंक ह्या जिबेन जाता. 2 दारीच्या तालवारी बरी आनी 60,000 आमी करचीं पातकां आमच्या जिबेन. देवान आमकां दोळे दिल्यात, आमी पळयता, देवाक अर्गां दिता. सांगात कास नाका जाल्लें पळोवंक की आमी जाणा आजकाल हें सोडून गेलां. देवान दिल्यात आमकां हात, बरें करूंक जाता. सांगात ह्या हातांनी पाड करूंक जाता, जायना गी. देवान दिलें आमकां गिन्यान, समजोवणी. ह्या समजोवणेन बरें चिंतूंक जाता. सबार पोटी बरें चिंतना, वायट चिंता. बरें करूंक जाता, वायट करूंक जाता. तर तुमकां एक सवाल घालता हांव. देवान दिला आमकां एक सकत मोग करची. तुमच्या काळजान आमच्या काळजान मोग आसता म्हणसर आमकां वायट करूंक जाता गी म्हूण चिंतून पळया. म्हज्या भयणी, तुज्या घोवातय तुका मोग आसता म्हणसर तुज्या घोवा विरोध वचून जाता गी तुका, जायना. म्हज्या भावा, तुज्या बायलेतय तुका मोग आसता म्हणसर तुज्या बायले विरोध वचून जाता गी तुका, जायना, जायना. खंय उजवाड आसा गी थंय काळोख येवंक साध्यच ना. त्याच खातीर देवान दिल्ल्या देण्यां पैकी भोव व्हरतें देणें जावन आसा मोगाचें देणें. मन जातींक दिवना, रुखां झाडांक दिवना, पात्रांक दिवना. देव सर्वेस्पर देवा थंय आसा. तेंच जावन आसा ताचें सैम आनी लक्षण. आंजांक आसा तें देणें, त्याच खातीर ते सरकार आसात. आनी आमकां मनशांक ना फावो जाल्या मनशांक हें देणें आमकां फावो केलां. जर तर मोगाचें देणें आमच्या कुडीच्या, आमच्या विश्वाच्या, आमच्या मोतीच्या देण्यार सरी केल्यार हजारांच्या हजार वांट्यांनी तें भोव व्हरतें देणें जावन आसा न्ही गी. आनी खंय पळय मोग आसा थंय विश्वास आसा. तूं पाती येताय, ताच्या खातीर सॅक्रिफीस करताय. कोण तो मनीस, कोण ती स्त्री तिका हें देणें दिवनातली? देवाच्या उदारपणान हें भोव व्हरतें देणें, ताचेच सैमाचें देणें, ताचेंच लक्षण, ताचें आंजांक दिल्लें देणें
तुका आनी म्हाका दिलां आमच्या काळजांत ऊब आसा. आमकां द्वेश करून जाता वय, पूण मोगान द्वेश करूंक जायना. तर आमचें शाणेपण, द विजडम ऑफ आवर लायफ शूड डिक्टेट अस. आमकां शिकोवंक जाय, आमच्या शाणेपणान आमकां शिकोवंक जाय. हें वर्तें देणें चिल्ल्यार देण्या खातीर आमी वगडावचें न्हय. जर तर आमकां मोगाचें देणें दिलां, आमी दुसरें देणें वाडोवच्या खातीर, पयशे वाडोवच्या खातीर, म्हजें नांव वाडोवच्या खातीर, म्हजें स्थान वाडोवच्या खातीर, म्हजी समजणी वाडोवच्या खातीर तें वर्तें देणें देवाचें सैम हांवें वगडावचें न्हय. हें शाणेपण आमचें थंय आसा गी. सबार पोवटी, हजार पोवटी चिल्लर कारणा खातीर हें देणें आमी वगडायता. देवाकच आमी पयस करता. निर्भागी जावन आसा आमी. आनी खंय मोग आसा गी थंय विस्वासपण आसा. तुज्या बायले थंय तुका मोग आसा जाल्यार तिचे थंय तुका विस्वासपण ना गी बाबा. तुज्या दादले थंय तुका मोग आसा जाल्यार ताचे थंय विस्वासपण ना गी तुका. मोग आनी विश्वास सांगाता वेता, सांगाता वचोंकूच जाय. खंय पळय मोग ना थंय हांव अविश्वासी जाता. म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक पाती येना, म्हज्या मांयक म्हज्या बाबाक हांव पाती येना, आपणाच्या दादल्याक आनी बायलेक आमी पाती येना. कित्याक मोगाची ऊब म्हज्या काळजांत ना. भोवशा देव म्हाका विसर पडटा. देवाच्या मोगा भायर पडलो हांव. कित्याक चिल्लर संगती खातीर मोग हांवें विकृत केला. त्याच खातीर बाळका जेजूचें 5व्या दिसाचें नोवेन करता आसतना आमी एक कुटुंब तशें ह्या भोव पवित्र आल्तारीर जावन तुमचे खातीर आमचे खातीर मागता. मोग आनी विश्वास केदनांच तुमकां सणिना जावं. केदनांच तुमकां सणीन जावं. आसा की एक दृश्टांत केदना आमकां सणी जाय म्हणून चिंतून पुरो आमी. आनी एक परकी मनीस म्हजो द्वेश करतना हांवें मोग करीत जाय गी. वय ताका द्वेश करूंक जायना. वेर देर इज हेट्रड पुट इन लव, फायनली यू वील श्योरली गेट लव. खंडीत तें. चिंत्या एकली स्त्री वा दादलो आपणाच्या जोड्याच्या आपणाच्या सांगात्याचो मोग करिना, पूण दुसरो म्हणजे दादलो या बायल ताचो मोग करूनच आसा, ताची चाकरी करूनच आसा. एक न्हय जाल्यार एक दीस तो या ती रडटली, मोगान रडटली. खंडीत तें. आमच्या सैमाक मोगा विरोध आड वचूंक जायना, रेसिस्ट करूंक जायना. त्याच खातीर आयच्या वर्त्या दिसा तुमच्या खातीर आमच्या खातीर आमी मागता मोग आनी विश्वास तुमकां केदींच सांडिना जावं. वय हें पयलें सत. दुसरें, कित्याक जर तर कोणाक संतोश जाय, सर्वेस्परा देवाक भोव वर्त अपरिमीत संतोश जाय, इन्फिनीट जॉय. सर्वेस्परा देवाक अपरिमीत संतोष जाय. ताच्या संतोशाची बुन्याद जावन आसा ताचो मोग. त्याच खातीर न्हय देव मोग करता, देव मोगाचें सैम जावन आसा. देवच मोग जावन आसा. गॉड बाय डेफिनेशन इज लव. त्याच खातीर अपरिमीत संतोष ताका आसा. खंय मोग आसा गी थंय संतोष आसा, थंय समाधान आसा, थंय शांती आसा. आनी थंय उदारपण आसा. त्याच खातीर ताच्या आपणाच्या अपरिमीत मोगान आपणाच्या पुताक ताणें जल्म दिलो. तुज्या बायलेक तूं मोग करतना इतलो मोग करता की
तुज्या मोगाचे संकेत जावन भुरग्याक दिताय तूं न्ही ह्या तरान पूण बापा थंय इतलो मोग आसलो की बापणाच्या पुताक ताणें जल्म दिलो बावार्थाची उसार न्ही आनी तांचो मोग इतलो अपरिमीत की मोग न्ही देवाचें लक्षण मोग जावन आसा देवाचें सैम कूड जावन आसा न्ही मनशाचें लक्षण मनशाचें सैम आत्म जावन आसा न्ही मनशाचें लक्षण मनशाचें सैम कुडीची जडय जावन आसा लक्षण कुडीचो कल्लार जावन आसा रक्षण कूड जावन आसा सैम मोग जावन आसा देवाचें सैम न्ही लक्षण जर तर देवा थंय मोग ना देव ना म्हणून अर्थ जाता वय देवाचो मोग इतलो अपरिमीत की पुताक ताणें जल्म दिलो इतलो अपरिमीत की पवित्र आत्मो उदेलो देवाच्यानच ताचें की वर्तें देणें आमकां दिवंक जातें ना कित्याक आपणाच्याकच वर्तें देणें कोणाक दिवयेत वॉट वन डज नॉट हॅव कॅनॉट गिव देवाचें सैमच मोग बाबा हें तूं आयकता आसतना चिंताय गी तूं देवाचें सैम तुज्या काळजांत घाला देवाची सकत तुका दिल्या म्हूण तूं चिंताय गी चिल्लार कारणा खातीर तुज्या जिबेची खोरोस काडच्या खातीर तुज्या मती संतोश दिवच्या खातीर हें देणें सदांच तूं होगडायताय मोग आनी विश्वास पळोवन तुका केदींच सांडिना जावं देव व्हरतो इतलो व्हरतो गी इतलो मोगा भरलोलो गी ताणें आपणाच्या पुताकच जल्म दिलो पवित्र आत्मा आयलो आनी त्या त्रिंदादीन आमकांय ताणें ओडलें ताच्याच त्या मोगान हाचें की व्हरतें देवान कितें करये तें आसलें तूं जाल्यार कितें करतोय देवाचें सैम आमकां दिलां जर तर तुका मोग करून तांकां जाल्यार असो अर्थ कितें गी म्हळ्यार देवाचो मोग तुका लागूंक ना म्हणून देवाच्या मोगा भायर आसाय म्हणून तूं चिंतोय पुरो आमी चिंतोय पुरो म्हाका हगें करूंक दुस्मानकाय धरूंक ही जाण आसा म्हजी व्हडवी गाय म्हणून some are boasting about their own wickedness पूण निजाकी कितें गे म्हळ्यार देवाच्या मोगाच्या सावळी समेत तुजेर पडूं ना वय भाव भयणीनो नैस देवान आमकां तें वर्तें देणें दिलां त्या देण्यांनी वाडोवंक आमकां व्हडणी दिल्या आमकां समेस्तान संतोश जाय शांती जाय समाधान जाय बोवरतें संतोशा खातीर समाधाना खातीर शांती खातीर दीस रात आमी वावुरता पूण आमी कुड्डे जावन आसा तें खंय मेळटा म्हूण आमी नेना एकलो हंकारान वाडटा आनी एकलो व्हडविकायेन वाडटा आनी एकलो आनी खंयच्यान वाडटा पूण मोगान वाडोवंक तो शिकना ताच्या भुरग्यांक शिकयना कळ्ळें कुड्डेपण हें तर पवित्र पुस्तकाक आमी परतोया सॉल साल्मांव इस्रायल पोरजेचो राय ताका आसलो एकलो पूत जोनाथन तोळ आसलो दावीद आपणाच्या राया सावलाक राखच्या खातीर तो झुजता झुजून तो जिखता रायाक तो राखता हें जोनाथन पळयता ताचें ओडतें पळोवन व्हडवी गाय पळोवन ताचें काळीज ताचें थंय ओडटा आपणाच्या आत्म्या बरीच दावीद असो तो मोग करता दावीद आनीक जोनाथन आसलेलो तो मोग इश्टांचो मोग भावांचो मोग आपणाच्या आत्म्या खातीर आत्म्याच्या चड दावीद असो तो मोग करता
आनी जॉनतान मेल्ल्या वेळार दावीद रडता बोब मारता. सौल रायाच्या सिंहासनाक तो वरिस्तार जावन आसलो जाल्यार जॉनतान वरिस्तार जावन आसलो जाल्यार दाविदान जाय जय म्हणून तो आशेता. वो जावन आसा मोग भाव भयणीनो, वो जावन आसा मोग भाव भयणीनो. रूथ म्हणल्या बुकांत पळय ग्रंथाच्या बुकांत आमी वाचता असलो एकलो एलिमेलेक म्हणलोलो. ताची बायल नवोमी. तांकां आसले दोग चेरके. ते आसले जेरुसलेमा लागीं. थंय दुकोळ पडलो देखून मोआब गांवांक ते वेतात. थंय आपणाचो घोव एलिमेलेक मरता. दोग भाव लग्न जाता, पूत लग्न जातात. उपरांत दोगी पूत भुरगें जावन नासतना मरता. उरली नवोमी सासूमाई आनी दोगी ताचे सुनो. थोडे तेंपा उपरांत इस्रायलांत दुकोळ गेला, बरें आयलां म्हणून ती आयकता. आनी हे रोमान सोड न्हू, थंय फाटी येवंक ती आशेता. त्या दाळ तिच्यो सुणय तिच्या फाटल्यान येतात. नवोमी तांकां सांगता, पुता मुजेर कर गायलां. हांव एक विधो, म्हजो घोव ना, म्हज्यो पुती नात. तुमी म्हज्यो धुवो वय, पूण म्हजे कडेन कितें आसा पुता? तुमी तुमच्या गांवांत वचा, तुमचे बापूय आनी वय ग्रेस्त आसा, तें तुमकां सांबाळटले. हें आयकून एकली सूण फाटी वेता आनी एकली सूण सांगता, ना माई, हांव केदींच वेचिना, केदींच वेतिना. खंय तूं वेताय थंय हांव येतां. कितें तूं खाताय तें हांव खातां. खंय तूं रावताय थंय हांव रावतां. तुजो देव म्हजो देव. तुज्या संगत आस हांव जियेताली आनी मरतली. हें जावन आसा दृश्टांत मोगाचें. वय तुमच्या काळजांत मोग आनी विश्वास म्हण सदांच दिवं. काजार जाल्यार एका स्त्रियेन आपल्या घोवाक तशें सांगयत की, घोवान आपल्या स्त्रिये सांगयत की, सांगयत मात्र न्ही, सांगूंकूच जाय. तो जावन आसा मोग. हांवें पळयल्लें न्हयस मनशांतय मागीर मन जाती थंय ही ओडणी आसा. एक चिंपांजी आसली, ती पिडेन पडटा आनी ताका एक ल्हान पील आसलें. तें पील आवयक सोडिना. कडे चिंपांजी मरता, पिलाक समजना. मोरोन तें कुसलें जाल्यार आपणाच्या आवयक चिंपांजीक तें सोडिना. पोरूस आमी टॅलिव्हिजनाचेर पळयलें, युक्रेनांत जायतीं जाणां मेलीं झुजा वरवीं. एकली स्त्री मेली, तिका भुरगें आसलें. स्त्रियेक मातये पायलें, भुरगें धाकटें भोव धाकटें. त्या पोंडा सरशीं तें बसता आनी उठोवंक आयकना. म्हाका मम्मी जाय म्हणून. मनशाच्या काळजांत ही ओडणी आसा. न्हयस मनशाच्या काळजांत, मन जातीच्या काळजांत समेत हें इन्स्टिंक्ट आसा. कित्याक तें आमी वाडयना? आनी असलो आमचो मोग आनी मैपास आसलेल्या वेळार आमकां दूख येवंक साध्य आसा की आमी कश्टान जाल्यार संतोश पावता. आमी एकामेकांक आदार दिता. जर तर दादल्या आनी स्त्रिये मदें तसलो मोग आसल्यार कसली सोबीत जावंक पावता तांची जिणी, कसले सोबीत जावंक पावता तांचे कुटुंब. भाव भयणीनो, आयचो वांजेल तुमी आयकलो. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत एकच शब्द बापाच्या उस्क्यार आसलो, बापाच्या वेंगेंत आसलो, बापाच्या संतोशांत आसलो. बापाची खुशी करच्या खातीर खुशी करचे जावन आसा मोगाच्या लक्षान. बापाची खुशी करचे खातीर तो संवसाराक येता. कोण पळय स्त्री आपणाच्या घोवाची खुशी करता, मोग तिका ताचे थंय दाखयता. बापाची खुशी करचे खातीर
तो संवसाराक येता आनी कितें जाता कसो जल्माता तो आमी नियाळ केलो कसो जियेता आनी कसले मोन ताका पावता आमी नियाळ केलो आनी खोट्या मनशा वयल्यान ताणें जर तर द्वेश केलें एकच एक म्हणजे पाताक पात कसो मात्र ताणें द्वेश केलो आनी तें पाताक पयस करच्या खातीर लोक बाबतीन घेतना एक पातक्या भाशेन तो जुवां बाबतीस असो बाबतीन घेवंक वेता आजच्या की वर्तें कालतेपण आमकां चिंतून जाता की सर्वेस्परा देवान हे पातक्याचें रूप घेवन बाबतीन घेवंक वेचें कित्याक बापा येसू ताणें मोग केलो मरणा पर्यंत मोग केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत मोग केलो आनी कितें जालें आज आमी आयकलें वो जावन आसा म्हज्या मोगा आसा पळय ताचें थंय हांव मेसवाला ताचें तुमी आयकया आनी पवित्र आत्मा ताचेर देंवता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आयचें मागणें जावन आसा आयचो संदेश जावन आसा आमच्या काळजांत आसा वर्तें देणें मोगाचें देणें सतत हांव तुमकां सांगता कुडीच्या की आत्मो व्हरतो न्ही कूड कुसोवन वेता आत्मो उरता तुमच्या काळजांत जर तर मोग आसा तुमकां आत्म्याचें मरण ना वो जावन आसा आमचो भावार्थ कूड मरता जावंक पुरो पूण आत्म्याच्या शक्तीन कुडीक वडटा निमाणे जडटे दिसा आपणाय थंय करता तुमी सस्नाक जी येतल्यात हाच्या की वर्तें कितें भाग जाय आनी त्रिंदतीच्या मोगान तुमी जी येतल्यात भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबाचे सांदे जायते जाण वावुरतात इस्रायलांत सायप्रसांत गल्फांत कित्याक गेल्यात ते आमकां हर एकल्या की आपणाच्या बायले भुरग्यां सांगता जिवंक आशा आसा गरज आसा ओडणी आसा संतोश आसा हें सगळें पयस करून जेजू क्रिस्ता बरी तो संवसारांत आयलो बापाचें संतोश सोडून तशें हे सगळें सोडून परगांवां वेतात तांकां कितें आसा बायलेचें एक उतार मोग आनी विश्वासपण तुका साणिना जावं गोवाचें एक उतार मोग आनी विश्वासपण तुका साणिना जावं हे उतार तांकां बोळ दिता उर्बा दिता संतोश दिता तर भाव भयणीनो हें व्हडलें बेस हांव तुमचेर मागता आसतना परगांवांत आसल्या आमच्या भावंडां खातीर मागया तोळ हीं उतरां तांकां सांगया तेन्ना तांकां धैर्य मेळटलें गटाय मेळटली विश्वासपणान लग्नाच्या विश्वासपणान जिवंक तांकां सकत मेळटली न्हय तर जाल्यार सैतानाची बलिती जातली खंडीत जावन क्रिस्ताच्या रक्तान सोडून जाल्ली आमी अशें बली जावचें न्हय क्रिस्ताच्या सांगात आस ससनाच्या जिणेंत बापा सवें शियेसानार बसचें भाग आमकां मेळों दी म्हूण हांव मागतां आमेन.